Welcome to the Garden of Glory. मोगाच्या भावां भयणीनो, मनीस जेन्ना गरजेक, अडचण्यांक, आडकोळींक, पिडेक आनी कोश्टा त्रासांक सांपोडता तेन्ना तो दुसऱ्यांच्या दयाळ कोरण्यांची वो आदाराची वाट पळयता. असल्या गरजेवंत भावां भयणींक आमी पावता, तांचे सवें आमी दयाळ मोवाळ जाता तेन्ना आमी तांकां भरवशाचे यात्रेकार जाता. देखून आयचो विशय असो विंचून काडला. दयाळाय दाखोवया, भरवशाचे यात्रेकार जावया. आयच्या दिसा देवाच्या उतरा वरवीं देव बापाची आनी देव पुताची जी दयाळाय आमकां नियाळूंक मेळटा ती आमी आपणावंक आनी आमच्या दयाळ मोवाळ कोरण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांचो भरवंसो थिरावंक आनी हे पोरी आमी भरवशाची यात्रेकारां जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां देवाची कृपा मागतना आयज आमी फिरगोज गवळीक सभेच्या आनी समुदायाच्या वांगड्यांचो उत्सव समारंभतना देवाचो उपोट आशिर्वाद तांचेर आनी तीं करतल्या बऱ्या वावराचेर मागुया. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. हांवें म्हजोच मोग केला आनी दुसऱ्यांनी म्हजो मोग करचो म्हूण आशेलां, पूण म्हज्या भावां भयणींचो मोग करूंक हांव चुकलां. म्हज्या कोरण्यांतल्यान आनी उतरांतल्यान मोगाचो आनी भरवशाचो संदेशकार हांव जावंक ना. बोगोस म्हाका सोम्या. सोम्या काकलूतकोर. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक. देवाचो ताळो दयाळायेचो. जेजू म्हणटालो, म्हजो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जायात. हो देवाचो ताळो हांवें आयकला खरो, पूण जायते पावटी तो भेऱ्या कानार घेतला. देवा सारको गरजेवंत म्हज्या भावा भयणी थंय दयाळ जावंक हांव चुकलां. बोगोस म्हाका सोम्या. क्रिस्ता काकलूतकोर. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार. सोम्या जेजूचे दयाळायेचेर नदर घालून बऱ्या सामर्याकार मनशा भाशेन म्हज्या दयाळ मोवाळ कोरण्यांतल्यान हांव देवाचो रूपकार दुसऱ्यां थंय जावंक जायते पावटी चुकलां. बोगोस म्हाका सोम्या. सोम्या काकलूतकोर. सोमुर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयलोल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे जातूंत देवाची दयाळाय जायती दिश्टी पडटा. ती सांबाळूंक आनी अशी सगळ्या काळजान आनी ओतम्यान सर्वेस्परा देवाशी परत येवंक मोइजेस पोरचेक हुस्कायता ताची खबर आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार, जाचे सवें सगळी संपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानले. जेजू खुर्सार आपलें रोगोत विखरावन मनशा सवें कितलो पर्यान दयाळ जालो तें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलून कोलोस्करांक बरयलोले चिटींतल्यान आमकां उगडास करता. वाटसूर सामारियाकार घायाळ जालोल्या मनशाक चुरचुरलो आनी ताचे सवें दयाळ जावन ताच्या आदाराक पावलो आनी ताचो इलाज केलो. हें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकतल्यो. ही वाचपां चितान आयकुया. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे सोमुर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयलोल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ.
आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये. कित्याक आज हांव तुका दितां ती समूर्त तुजे सोक्ती परोस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाळूंक जाता. ती स्वर्गार ना म्हणटोच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून सांबाळच्याक आमचे वतीं स्वर्गार वचून तिका खाला आमचेशी कोण हाडटलो? ना म्हूण ती सोमदिरां पेल्यान ना म्हणटोच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून पाळच्याक आमचे वतीं कोण सोमदीर उतोरतलो आनी तिका आमचेशी हाडटलो? परतेंच जाल्यार उतर तुजे बोगलेकूच आसा. तुवें तें पाळच्याक तें तुज्या तोंडांत आनी काळजांत आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दे. म्हजेर घाल तुजी कोनवाळायेची नदर. जबाब खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. हांव देवा घायेल्लो दोळदिरो. म्हजी सोडवण कोर म्हाका उबार. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणतलो. जबाब खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक देव सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाचीं शारां नव्यान बांदून काडटलो. ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जीं कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. जबाब खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगोडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगळ्यो वस्तू रचल्यात. दिसतात त्यो आनी दिसोनात त्यो. शिंवासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोती ओ ओदिखारी आसा तें सगळें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगळें रचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगळें एकवटांत सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोंब देखून सोकटांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदें मालगोडो कसो तो पुनर्जिवंत जालो. कारण ताचे सोवें सगळी संपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उद्देशीं ताणें खुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्या रचनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतर हें. उद्गार.
सोम्या, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समोर तुवें कितें बरयलोलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपाळून म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मोनान तुज्या धोन्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजल्या थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्यांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाय पडोसर मार घालो आनी अर्दो मेलोसो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावन सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियाकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशें पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळीकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगां भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलोल्याचो पेलो जावन दाखयलेंशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे थंय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उजवाडान शिकोवण दितना स्वयंबा प्रमाणे देवान फावो केल्ले कुटुंबीक येवजणेचो प्रचार करूंक आनी लग्न संस्कार घेवंक तयारी करतल्यांक हे येवजणेचे वर्तेपण दाखोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी संवसारी उपायांचेर न्हय पूण देवान दिलोल्या स्वयंबा प्रमाणे
कुटुंब येवजणेचेर भर घालूंक, प्रचार करूंक आनी ती पाळूंक आदार दिवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. लग्न संस्काराची तयारी चालू आसतना कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दितना व्हंकले न्हवऱ्याक सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकोवण दितात तेन्ना तांणी ती शिताबेन आनी जागृतायेन मानून घेवंक तांकां काळजा मोनाचो उजवाड मागुया. ह्या आधुनीक काळांत जायते तरेचे कुडी आड सोंप्या येवजण्यांचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता. तेन्ना जेजूच्या पांयांशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळूंक, जिवीत सांबाळूंक आनी भरवासो कीर लावंक सगळ्यांक काळजा मोनाचो देवाचो उजवाड मागुया. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पाळतना आमच्या भुरग्यांनी शिक्षणाचो बरो फायदो काडूंक, जिविताचें खाशेलपण वळखूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतोल्या दुस्मानाच्या फासांत पडून जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड तांकां मागुया. तर म्हजो पेलो कोण? लूक 10:29. बसीन म्हज्या वावराक वेताना सिग्नल पडटा थंय एक म्हातारो पुलीस गाडयांक वचूंक आदार करतालो. एका दिसाक बसींतलो देंवन उदकाची बॉटल आनी एक सँडवीच दिली. ताचें हांसतें मुखामोळ पळोवन म्हजें जिवीत खुशाल जालें. इगोर्जेंत मीस जावन भायर सरतना सायबीण मायशी रावून सदांच एक दुर्बळ जाणटी बायल रडटाली. तिचेशी वचून तिची दुखी खोता आयकून काळीज रडलें. तिका हांवें जाणट्या घरांत घातली आनी आयज ती खुशाल आसा. आयच्या काळांत आमचो शेजारी ओ पेलो न्हयच म्हज्या शेजाऱ्याक ओ म्हजो वळखीचो, पूण जाका म्हज्या आदाराची गरज आसा तो म्हजो पेलो. म्हजो पेलो आयज देसांत भुकेन आशिल्लो मनीस रस्त्यार न्हिदतलो, कचऱ्याच्या डोब्यांत जेवण सोदतालो, बेकार भोंवतलो, पातकांत जियेतलो, निराशीपणान कोश्टवतलो, विंगडो भोंवतलो, एकसुरपण भोगतलो, असोक्त जाल्लो मनीस. असले मनीस आयज आमचेशी आदार मागूंक येवचे नात, पूण आमी तांकां सोदूंक वचूंक जाय. जेजूय गेल्लो असल्यांक सोदूंक. भांगार, दुडू, बोक्षे, कपडे, वस्तू घेवन न्हय, पूण आपली धोया मोया, काकलूत,
बोगसोणें मोग आनी शांती वेळ आनी वेंग घेवन ताणें पेल्याची ओगले उमेदीन सेवा करून आपल्या शिसांकूय शिकयलें आनी गोवायकी दिली. आमी आमच्या असल्या पेल्याची सेवा करूंक जागृत रावया. मोगाळ बापा, वेळ आनी बोगसोणें दिवन आयज म्हज्या पेल्याक खुशी करूंक आनी तोंडार हांसो हाडूंक तुज्या गुणांनी म्हाका भर म्हूण मागतां. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.